आमच्या सम्या जेसू क्रिस्त ते अधिक मोगाचनो दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम आमकां आपयता। आमी लागीं सरया, सांगाता मेळया, सर्वेस्पर देवाक वाखाणुया, ताची स्तुती करया आनी ताची कृपा जोण घेवया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। सम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार। सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी। सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसूं आनी तुमचेय सोवें आसूं। आमच्या सम्या जेसू क्रिस्त ती अधिक मोगाचनो सोमी आमचो गवळी, सोमी आमचो बुडचोणदार, सोमी आमची गुपित सुवात, तो आमचो देव। तर हे एक गीत गावन सम्याच्या हाजरपण आमी अनुभव करया। तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव। तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव। सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता। हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा। तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीश, तूं म्हजो देव। तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीश, तूं म्हजो देव। सगळ्या काळजांत हांव तुजें आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता। हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा। वय सोम्या, हांव हांगा आसा। तुका उलो मारता आनी तूं म्हाका जबाब दिताय। तूं म्हजें मागणें आयकताय। तूं दयाळ, काकूदार, मोगाळ देव जावन आसाय। तूं म्हजो बरो गवळी, तूं म्हजो इश्ट। वय तूं म्हजी गुपीत सुवात। वय ह्या संवसारांतल्या खोटेपणांत हांव बादशावी चडोवंक तुजे थंय हांव आसरो घेतां, तुजे थंय हांव लिपोन रावतां। तुजें भोव पवित्र काळीज निरंतरी म्हाका मोगान वेंगून धरूंक तयार आसा। वय जशें एक गवळी आपल्या शेळयेची जतन घेता, आरावन धरता, पटलून धरता, आपल्या खांद्यार दवरता, आपल्या भुजांचेर दवरता, आपल्या उस्क्यार खेळयता। वय सम्या जेजूचो शंस आमकां तुज्या मोगाच्या वय तूं खेळयताय, तूं बुजयताय, तूं धैर्य दिताय, तूं बरवसो दिताय। आमचे काळोख धांवडावन
आमकां उजवाड प्रकाश संतोष आनंद तो दिताय तर दिव्या वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशीर्वाद घाल हरगींच्या बापा वय हर एकल्यांची दुकां बसून काड हर एकल्याच्या गरजांनी तूं पाव तांचे त्या सावांत तूं स्विकार कर बापा जे कितें गरज आसा तुज्या भुरग्यांक तें सगळें तुज्या पुता जेजू क्रिस्त तें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं फावो कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता सिमिया जेजूचे नांवी जो पवित्र आत्म्याचे एकवटान सस्नाक राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केदो वर्तो आपुरबेसो खुरपेसो दीस देवान आमकां फावो केला निंगे मोगाचें न्हू दिव्य वाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम देवानच आसा केला म्हाका तुका एकवटांच्या खातीर सगळ्या संवसारार खंयसर खंयच्या देशांत आमी आसल्यार कसल्या परिस्थितींत ल्हान भुरगो जावन शिकप आमी करनासाव तरी ह्या तरणाट्या आमच्या प्रायर कसलीय तालेंतां उर्जीत आमी करनासाव या बरें एक वावर बरें एक काम बिझनेस आमी करनासाव ह्या जाग जावन धार्मीक जावन खंय मिसांव वावर करून तुमी आसात या तुमच्या जिवितांत काजर जावन भायले भुरग्यां सांगता घोवा सांगता कुटुंबा जिवीत जीवन आसात भुरग्यांक व्हडा मोगान आनी व्हडा उमेदीन तांकां बऱ्या शेगुणांनी बऱ्या नडत्यांनी बरें शिकप दिवन बऱ्या मौल्यांनी तुमी तांकां ल्हान व्हड करनासात भुरग्यांचो बरो फुडार पळोवंक व्हडा अत्रेकन आसात ह्या तुमच्या भुरग्यांचो बरो फुडार आसा करूंक तयार जाल्यात तुमी काजराचें कार्य या रोसाचें कार्य खराराचें कार्य ह्या भुरग्यांनी शिकपांत बरें शिकल्यान तांकां मान गौरव मेळोन आसा एक नवें काम करनासात ह्या नव्या जाग्यार वचून आसात देखून बरे पयशे आस्तबदीक जाल्यार देखून बरें नवें घराचें उक्तावण ह्या नवो जागो तुमी मला घेतला ह्या नव्या जाग्यार तुमी कृशी करनासात नवो व्यापार वहिवाट तुमी आरंभ केला सगळ्या संतीन देव मोगाचें न्हू तुमच्या संगत आसो न्ही म्हणून हांव मागतां देव तुमच्या संगत आसा हे दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम मोगाचें न्हू दैवीक उलो रेतीर मंदिर मुल्की मंगलोर हांगासर रेतीर मंदिरांत मोगाचें न्हू जावन आसा तुमच्या खातीर मागणी करूंक तुमच्या खातीर विनवणी करूंक तुमच्या खातीर सर्गेच्या बापा लागीं आडदोस मागोवंक टू रिक्वेस्ट अँड इंटरसीड फॉर यू मोगाचें न्हू हे मागणें हांगासर चलोवन आसा तुमी आमच्या मागण्यांत सांगाता मेळा तुमच्याच वैयक्तीक गरजां बसत कुटुंबाच्या गरजां बसत सगळ्या संवसाराच्या गरजां बसत मोगाचें न्हू आमी सांगाता मेळोन मागया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां समेस्तांक हांव एक बरो वर्तो कुरपेचो दीस हांव मागतां कशीं आसा तुमी सगळीं मोगाचें न्हू ह्या मागण्याक आमकां आदार जावचे खातीर पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करया पवित्र पुस्तकांत पयलो बूक जावन आसा उत्पत्ती बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 16 वर्सेस 1 to 16 उत्पत्ती बुकांत 16व्या वसरांत पयल्या वळीर तावन मोगाचें न्हू थंयसर 16वी वळ पर्यंत आमी वाचया आनी आतां मोटव्यान वाचच्या खातीर केवल 13वी 14वी आनी 15वी वळ हांव हांगासर वाचतां आय रीड फ्रॉम वर्स 13, 14 and 15 इन जेनेसीस चॅप्टर 16 आब्राहाम आनी साराची साकर्न हागारान आपणा लागीं उलयल्ल्या सर्वेस्पराक एलरॉय म्हणजे तूं दर्शनाचो देव म्हूण नांव दिलें तिणें म्हळें हांवें देवाक खरोच पळयलो आनी म्हज्या दर्शना उपरांत हांव वांचून उरल्यां आनी आतां 14वी वळ देखून त्या झरीक बेर लेहरॉय म्हूण नांव तिणें दिलें बेर लेहरॉय म्हळ्यार म्हजी जतन घेवच्या देवाची झर आनी 15वी वळ हागारान आब्रामाक एक पूत दिलो आनी हागाराक जल्मल्ल्या आपल्या पुताक आब्रामान इस्माएल म्हूण नांव दिलें इस्माएल म्हणजे देव मुजें आयकता वा देव म्हाका आयकता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू हें आमकां बरें करून समजचें जाल्यार आमकां सगळी काणी आमी जाणा जायची आब्रामाक देवान आपयलो उत्पत्ती बुकांत 12व्या वसरांत पयल्या वळीर तावन आमी आपयता देवान आब्रामाक आपयता आसतना मोगाचें न्हू देवान ताका 5 बसवण्यो दिल्यो God promised him 5 great things. जर तर तुजो आवय बापायचो माय गांव सांडून भावार्थान देव दाखयता त्या गांवाक तूं भायर सरशी जाल्यार पुरो भायर सरल्यार पुरो पावोवचें काम देवाचें मोगाचें न्हू इट इज आवर ड्युटी टू बिगीन द जर्नी ऑफ फेथ हें वर्स जुबलेवाचें वर्स आनी ह्या वर्साक बरो विशय संदेश पापसाय जावन आमकां मेळ्ळा वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप भावार्थाचे भरवशाचे यात्रेक आमी जावन आसा सर्गींच्या वाट्यार आमी पॉयंट करना आसा सासणाच्या सासणा देवा सांगता जियोंक आंजबडव्यां सांगता मरियमाय सांगता सांता भक्तां सांगता देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवन सरकार जें कितें देवान तयार केलां त्या वर्त्या दायजाचे वारेसदार जावंक व्हडा उमेदीन आमी भायर सरता
आनी भायर सरता आसतना देव आमकां कितें बसयता. अब्राहमा केल्ली ती 5 बसवणी. पयलें जावन आसा, हांव तुजें नांव वर्तें करतलो, हांव तुजी संतत हांव वर्ती करतलो. तिसरें, कोण तुजेर आशिर्वाद घालतात हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो, कोण तुजेर शिराप घालतात हांव तांचेर शिराप घालतलो, आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या 5 बसवण्यांचो मोगाचो अर्थ मोठ्यान आमी समजून घेया. हर एक फावटी आमी समजून घेवचें. पयलें, देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना मोगाचो देव आमचें नांव वर्तें करता, श्रेश्ठ करता. कितले नीच आसलें आमचें जिवीत आसल्यार देव एका उंचायेक पावयता. आमी साम पेद्रूचें आनी पावलाचें जिवीत मोगाचें आमी नियाळ करता. पावल जिविताच्या एका शिकाराचेर आसलो. कितल्या संवसारी तरान ताणें बऱ्यांतले बरें शिकून एक व्हडलो शास्त्री तो जावन आसलो. त्या काळार नांवार्दीक गमालियल म्हळ्यार शास्त्र्या तावन गुरू तावन त्या काळाच्या त्या शिक्षका तावन ताणें शिकोण जोडलेली जावन आसा. बऱ्यांतले बरें देवशास्त्र शिकप, त्या काळार देवशास्त्र शिकप, शिकता म्हळ्यार वंश शिकप, तो शिकलो जावन आसा. तो तारसोस गांवचो सावल, तारसोसांत साम पावलाच्या बापायक आनी आवयक कुटुंबांत जायती आस्त बदीक आसली, जायती तारवां आसलीं ग्रेस्कायची. आनी देखून आवय बापायनी कुटुंबाच्यांनी ताका शिकोवंक जेरुसलेमांत धाडलो. थंयसर जेरुसलेमांत तो शिकलो. ताका ग्रीक भास बरी कळीत आसली, त्या काळाची शास्त्रीय भास सांगता हिब्रू, आनी गांवची जेजून आनी आपोस्तलांनी उलयल्ली भास आरामायक. तशेंच रोमी पर्जा तो जावन आसलो, रोमीचो एक नागरीक तो जावन आसलो. तर रोमाची भास ती लॅटिनी ताका येतली. अशें जायते भासो जाण आसलो. विशेश जाणवायचो व्यक्ती. गर्वान आनी हंकारान भरोन ताणें जेजूचो पाटलाव करतले हर एकल्या लगाड काडून तो पळयतलो. पूण असल्या एका मनोभावाचो व्यक्ती थंयसर दामस्काच्या वाटेर आसतना त्या घोड्यार तावन तो सकला पडलो. देवान ताका सकला गेलो, पूण मोगाचें ताचें नांव देवान वर्तें गेलें. साऊल आसलो तो साम पावल जालो. आज मोगाचें पवित्र सभेचो एक बळवंत खांबो, बळवंत खुंदो म्हूण आमी ताका आपयता. तेच परी मोगाचें पेद्रू एक मोगर जावन आसलो, मसली पाकतलो. तो आशिकपी चड शिकप ताका नासलें, पूण जेन्ना देवान ताका आपयलें, देवान ताका उंच उबारलो. पवित्र सभेचो पयलो पापसाहेब तो जालो. सगळ्या आपोस्तलांचो मुखेली तो जालो. ताचे की चड शिकलेले, ताचे की चड जाणवायेचे बुद्धवंतकायेचे व्यक्ती जेजूचे आपोस्तल जावन आसले तरी जेजून सोम्या देवान ताका उंच उबारलो. तशें मोगाचें अब्रामातय आमकां बसवणी मेळ्ळ्या. आमी जर तर बरवशेची यात्रेक आमी जातले देव आमचें नांव वर्तें करतलो, आमची संतत वर्ती करतलो. संतत म्हळ्यार मोगाचें केवल कुडींत जल्मोवची संतत मात न्ही. पवित्र पुस्तक उलयता मोगाचें आध्यात्मीक संतत. कितलेशे जाणांक आमी आपडला आनी पवित्र केलां, भाग्यवंत केलां आनी देवा लागीं हाडलां, तांचे आत्म्य बचाव केला. असल्यांची संख्या मोगाचें आमच्या जिवितांत वाडयतलो मात न्ही. आमचेर कोणी आशिर्वाद घाल्यार देव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. म्हणजे मोगाचें आमच्या इश्टा मंत्रांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर देवाचें आशिर्वाद आमच्या मारिफात मेळटलें. देखून मोगाचें आमी जाय जय समयाचे पाटलावदार, आमी जाय जय पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्ले उजवाडाच्या वाटेन आमी चलतले. आनी एकलो भाव म्हणटा दैविकलो रेते मंदिराक दाळे रेतेरीक तो येवचो. तो म्हणटा, फादर हांवें थंयसर रेतेर करून सर केल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत वर्ती आजाप हांव इजमितंदां. कितली म्हजी पिडा आसली, हांव मोर्सो आसलो वाचलां मात न्ही. म्हज्या बायलेक कितले पिडा आसली, मोर्ची आसली वाचली मात न्ही. आमकां आर्थीक अडचणी आसली, सगळी पयसरून आशिर्वादां वयर आशिर्वादां देवान फाव केलां. बरें घर फाव केलां, बरो जागो फाव केला, आनी जिवितांत आशिर्वादां वयर आशिर्वादां फाव केल्या. सांगात आमची भुरगीं कितल्या अपुरब्यान वाडल्यान म्हणून आतां कितल्या देवबिरांतीन वाडल्यान, कितली बरी माऊलियानांचें तें आसा, कितले बरे शिगूण आसात. खालती सादी भोळी भुरगीं जाल्यान बरें शिकापी तांणी जोडलां. आतां काजर जावन बरें कुटुंबां जिवीत जिवन आसात. हें सगळें देवाक थंय आमी आयिल्ल्या वरवीं साध्य जालां. देवाच्या हाजेरपणांत आमी आमचें सगळें कुटुंब एक जावन जियेता वरवीं तें आमकां साध्य जालां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी देवाचें उतर म्हणटा, देव आमकां बसयता. कोणी तुजेर शिराप घाली जाल्यार हांव तांचेर शिराप घालतलो. म्हणजे मोगाचें देवाच्या भुरग्यांक कोणूच शिराप घालूंक शकना. कोणूच तांकां आदू मंत्रा वरवीं, माट मंत्रा वरवीं, पितीसपणा वरवीं, खंयच्या बुथाच्या सैतानाच्या शक्ती वरवीं तांकां कांय करूंक शकना. सबार जाणां म्हाका विचारचें, फादर जादू मंत्र आसा गी, माट मंत्र आसा गी, आनी कितें पितीसपणाची सकत आसा गी, बॉम्बे बुजाची, मुर्ती बुजाची, सैतानाची पदवी आसा गी. हांवें म्हणचें, आमकां देवाच्या एकवटांत आसल्यांक ती पदवी कांय करूंक शकना. पूण ती ना म्हणा नाका. जे कोण काळोखांत भोंवतात, जे कोण देवातान पयसतात, कोण मिसाक येनात, कोण मागणें करिनात, कोण पवित्र पुस्तक वाचिना, जो कोण जेजूक खरो नीज सोडवणदार म्हूण स्विकार करिना,
ते तांकां मोगाच्यानो तसले संगती लागू जातात, मातनी तांचेर प्रभाव घालता. ताका जायते जाणांक पाडाव केल्ले हांवें अनुभव केला, हांवें पळयला. देखून मोगाच्यानो देवान आपयता आसतना देवाच्या उल्याक आमी पाळो दिवया. आनी 5वें आशिर्वाद जावन आसा, तूं एक आशिर्वाद जातलो. मोगाच्यानो देवाची भुरगीं खंय गेल्यार एक आशिर्वाद जातली. आनी अशें 5 आशिर्वादां देवान अब्रामाक बसयलीं. आनी देवान ताका म्हळें, हांव तुजे तावन एक संतत उत्पत्ती करतलो म्हणटा आसतना अब्राम पातयलो. देव बेगीनच आपणाक एक भुरगें दितलें म्हण. देव आपणाक एक भुरगो दितलो म्हणटा वातयलो. देवान ताका आपयतना 500 वर्सां प्राय 75. आनी अब्राम राखून रावलो. देव आपणाक एक भुरगो दितलो म्हण. 1 वर्स गेलें, 2 वर्सां गेलीं, 5 वर्सां गेलीं, 10 वर्सां गेलीं, 11 वर्सां गेलीं. आतां अब्रामाक 80 आनी 100 वर्सांची प्राय. तितल्यार अब्राम थकलो. मोगाच्यान थोडे फावटी आमी देवाचे आशिर्वादां खातीर राखून तकता. देवाचे बसणावणे जारी जावचे खातीर राखून आमी तकता. कितले जाण थकल्यात. अब्रामी थकलो, पुरो जालें ताका. तो नेणा जालो त्या वेळार. गॉड डिलेज द ब्लेसिंग्स बट गॉड डज नॉट डिनाय द ब्लेसिंग्स. देव गळाय करता मोगाच्यानो आमकां बळवंत करच्या खातीर, आमचो भावार्थ पारखुंच्या खातीर. सर्गीच्या राज्यांत व्हड जबाबदारीक मोगाच्यानो आमी योग्य जावचे खातीर ह्या संवसारांत ल्हान तरान मोगाच्यानो देव आमचो भावार्थ पारखिता. आनी आमकां सासणाच्या जिविताक बळवंत, सत्यवंत आनी योग्य फावोच आसले करता. आनी आतां 80 आनी 100 वर्सांच्या प्रायर अब्रामाचो भावार्थ इल्लो धोंडोळ्ळो. कित्याक भायली परतून म्हणूंक लागली ताका, म्हाका आतां प्राय जाली आनी म्हज्यान भुरग्याक गर्भेस जावंकी जायना, भुरग्याक प्रसूत जावंकी जायना. ती तिच्याच सत्तेचेर, तिच्या कुडीच्या भलायकेचेर ती पातयेवंक लागली. आनी आतां ती अब्रामाक एक सलाह दिता ह्या 16व्या वर्सांत. म्हजी साकन आसा हागार, तें जाल्यार तरणाटें चेडूं भुरगें. तूं ताच्या लागीं एक जा कुडीन आनी तें तुका एक भुरगें दितलें. त्या भुरग्याकच आमचें भुरगें म्हण घेवया म्हणून मोगाच्यानो सारा अब्रामाक एक खोटी सलाह दिता, वायट सलाह दिता. तरी अब्राम मोगाच्यानो बायलेचें उतर आयकून तक्षण स्विकार करता. देवान दिल्ले ते बसवणे तो विसराता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आजकाल कितले जाण देवाचे बसवणे विसरातात. देवाचो आदार सगच्या बदलाक सैतानाचो आदार, देवसराचो आदार, मुर्त्येचो आदार, बोंब्यांचो आदार, खोटेपणाच्या सक्त्यांचो आदार सोदतात. आनी आतां हागार मोगाच्यानो गर्भेस्तीन जालें. जेन्ना तें गर्भेस्तीन जालें तिका संतोश जालो. सारा इतल्या वर्सां जावन अब्रामा सांगता आसा ती गर्भेस्तीन जावना, आपूण गर्भेस जाली तर आपूण उंच म्हणून चिंतूंक लागली. तितल्या साराक भारी बेजार जालें. साराक आनी हागारा झगडें जालें. सारा तक्षण अब्रामाक आपयता आनी म्हणटा, हागारा घरांतले भायर घाल. अब्रामाक भारी बेजार जाली, पूण बायलेच्या उतरां खातीर हागाराक भायर घालता. आतां तें भरलेलें गर्भेस्तीन मरुभुमींत, त्या अरण्यांत ते भोवन आसा. पूण ते देवाक उलो मारता. एक संगत तें बरें करता, देवाक तें उलो मारता. देवाक उलो मारलेंच मोगाच्यानो देव आमचें आयकता. जेरमाया प्रवाच्या बुकांत आमी वाचता मोगाच्यानो 30 आनी 3 वर्सांत 3ऱ्या वळी जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव तुका जबाब दितलो. पळय मोगाच्यानो देवान हागाराक जबाब दिली आनी देवान तिका दर्शन दिलें, तिका खावंक जेवंक दिलें, तिका पियोंक दिलें. देखून त्या देवाक तिणें एक नांव दिलें, एल रॉय. म्हणजे देव आपल्या भक्तांक, आपल्या इश्टांक, आपल्या भुरग्यांक निरंतरी परतून दिश्टी पडटा तो दर्शनाचो देव. एल रॉय म्हळ्यार दर्शनाचो देव. कितलें अपुर्बेचें नांव. आनी ती म्हणटा, हांवें देवाक पळयलें तरी हांव आंसून उरलीं. आनी तितल्यार देव तिजी थान भागोवच्या खातीर त्या अरण्यांत, मरुभुमींत, डेजर्ट, विल्डरनेस एक उदकाची झर व्हाळाशें करता. देखून त्या झरीक ही हागार एक नांव दिता, बेर लेहरॉय. बेर लेहरॉय म्हळ्यार म्हजी जतन घेवच्या देवाची झर. एल रॉय म्हळ्यार दर्शनाचो देव. आतां बेर लेहरॉय म्हळ्यार म्हाका दर्शन दिलो देव, म्हाका दिश्टी पडलेलो देव, म्हजी जतन घेवची देव, म्हाका पियोंक उदक दिता, उदकाची झरी दिता. तितल्यार म्हाका उडास येयलो. एका भावान आपल्या जाग्यार, ताका व्हडलो जागो आसा, जायती कृशी आसा, बोरवेलां कोणली 1, 2, 3 अशें 16-17 बोरवेलां कोणली उदक ना. कितलेशे लाखांनी पयशे विबाडले ताणें. परगांवांत जोडणान आयिल्लो
पूण सगळे पयशे विबाडले. त्या दळा निराश जालो, देदेस्वर जालो, दैवी एकलो रेतीर मंदिराक आयिल्लो आनी रेतीर मंदिराक येवन तो रडता, कितले पयशे विबाडले आमच्या जाग्यार उदक ना. तर हांवें म्हळें हांगासर एक वस्तेची रेतीर कर. तितल्यार म्हणालो, फादर म्हाका कृषीचें जायतें काम आसा, म्हजीं भुरगीं ल्हान. हांवें म्हळें इतल्या वर्सां तुवें प्रयत्न केले न्ही, आतां एक दैवीक प्रयत्न कर, डू अ डिवायन एफर्ट, एक वस्तेची रेतीर कर. म्हाका न्हू हकरे तो पातयेलो भायले भुरग्यांक हाडून इस्काला रजा घाल ते रेतेर आयलो. आनी रेतेर केल्ल्या हकरेक मात तो म्हणालो, फादर हांवें रेतेर केल्ली बरी जाली, हांव खंय चुकलां, खंय हांव देवातान वायट वाटेन गेलां, आज हांव जाणा जालो. हांव पितीसपणान पातयेलो तेलो, आदर्श दुरादर्शांचो पातयेतलो, जायत्या संगतींनी हांव देवातान पयसरलां. सगळें हांव एक बरें खुमसार जालो आनी हांगासर हांवें जिणी बदलिल्या, पवित्र आत्म्यान भरलो, आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळ्या, कंडे जावन आतां म्हजीं भुरगीं बरी जातलीं. म्हाका कळीत आसा म्हाका पुर्वजाच्या पातकांचो शिराप आसलो, म्हज्या आवय बापायच्या पातकां शिराप, आनी म्हज्या तरणाटपणार हांवें परगांवांत काम करतना केल्ल्या पातकां शिराप आसलो, तांतल्या देवान म्हाका निवारलां. म्हज्या पत्नीक बारीक संतोश, ती म्हणटा म्हाका कितलीं सतां कळीत नातलीं. दैवी एकलो रेतीर मंदिरांत रेतेर करतना ही सतां उगडापी जालीं. आज तर हांव पवित्र पुस्तक सदांय वाचतली. म्हाका जेन्ना अशें कुटुंबांत नवें सांव आयलें, हांगासर रेतेर करून गेल्या उपरांत म्हाका जेन्ना तेंचें जिवीतच बदललें. सदांय म्हणल्यार बरी मिसाव संगीतांनी प्रयत्न केलें. आनी तशें म्हाका जेन्ना 1-2 म्हयने जायत जाल्यार आनी बोरवेल काडटा आसतना म्हाका जेन्ना खंयसर उदक नातलें, त्या जाग्यार त्या गुड्यार तांकां म्हाका जेन्ना 4 इंच उदक आनी सगळे विचमीत बोरवेल खणटालो सयत, इतलें उदक ह्या जाग्यार आसा म्हण आमी सयत चिंतूंक ना. पळय म्हाका जेन्ना हांगा तावन बेंजार केल्लें मीठ व्हरून घाल्लें तांणी सगळ्या जाग्यार, आनी आगमें शेणयलें, देवीक कसो तेर सगळ्या जाग्यार तांणी सांगलो. आनी म्हाका जेन्ना देवाक वय विशयी जावन हर एका शुक्रारा दैवीक कसो तेर्स करून तांणी मागणें केलें सगळ्या जाग्यार. कितलीं आजापां विचमीत जातात पळय. देवाक आमी उलो मारता आसतना म्हाका जेन्ना खंयसर उदक ना त्या जाग्यार तांकां उदक सयत मेळ्ळें. आनी उपरांत म्हाका जेन्ना हागार देवान सांगलें बरी पाटी वेता, आब्राम आनी सारा सांगता ती जियोंक लागता, कितले खस जाल्यार देवाचेर पातयेली, देवाचेर विश्वास दवरलो देखून देवान तिणें सुरक्षीत आपल्या भुरग्याक प्रसूत जायशें गेलें. आनी त्या भुरग्याक तिणें नांव दिलें इस्मायल. इस्मायल म्हळ्यार देव म्हजें आयकता. म्हाका जेन्ना देव तुजें आयकता. ह्या दिसांनी एक भाव हांगासर आयिल्लो, तो दुबय काम करनासलो, त्या वेळार ताच्या गॉल ब्लॅडरान म्हळ्यार लिव्हराच्या सांगता आसा तें गॉल ब्लॅडर पिंतान फातर जालें मात न्ही, तो फातर वचून थंय गॉल ब्लॅडर तावन तें पिंत भायर येवच्या त्या नळांत इन द पायप तो स्टक जालो. डाक्टरांनी म्हळें वय आतां व्हरती एमर्जन्सी सर्जरीची गरज आसा तुका, तुज्या जिवाक आपाय आसा. आनी तो भियेलो, खावजेलो, कितें करचें म्हण कळना. बायल भुरगीं गांवांत आसा देखून देखून गांवाक येयलो. डाक्टरान सयत सांगलें तर गांवा सयत वचनाका, तक्षण सर्जरी जायची. तें एंडोस्कोपी सर्जरी, तोंडा भितर तोंडा भितर म्हणजे आनकिडी थंय एका तराचे पायप धाण थंयसर सर्जरी करची आसली. पूण तो हांगासर येवन म्हाका जेन्ना दैवीक रेतीर मंदिरांत मागणें करून रजार कर, तो उपरांत आस्पत्रेक गेलो. आनी वचून म्हाका जेन्ना टेस्ट करता आसतना कितले बटे टेस्ट केले तांणी, कित्याक पयलींचे टेस्ट रिपोर्ट्स आसा दुबयंत वय गॉल ब्लॅडरच्या त्या पॅसेजांत तो व्हडलो सयत फातर शिरकाला म्हण. हांगासर येवन पळयता कितले टेस्ट करतना फातर तो दिसना, गॉल ब्लॅडरान शिरकल त्या पॅसेजीन शिरकल फातर दिसना, गॉल ब्लॅडरान फातर आसा म्हण जालें. म्हळ्यार आतां एमर्जन्सी ती रिस्की सर्जरीची करची गरज ना म्हण जालें. पूण उपरांत नी सर्जरी केले आनी आसले जायते ते फातर काडले आनी आतां म्हाका जेन्ना संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा. हालेलुया. तूं देवाक उलो मारता गी, देव तुका आयकता. आमकां वाचूंक मेळटा पळया किर्तनाच्या बुकांत 30 आनी 4 वसरांत 17व्या वळींत बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 34 वर्स 17 ऑनवर्ड्स. नित्यवंत मनशां देवाक उलो मारतात आनी सर्वेस्पर्धांचें आयकता. इस्मायल म्हळ्यार सर्वेस्पर्धांचें आयकता. सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. तुवें देवाक उलो मार, हांव जाणा तुजे दोनूय दंपरांगाटी जायते दुकान आसात. डाक्टराक गेल्या वेळार डाक्टरान म्हळां आनी कांय करूंक जायना, येदोळ सर्जरी करची आसली, तुका आतां 500 वर्सां उतरलीं, येदोळ सर्जरी करूं ना आनी सर्जरी करूंक जायना, तुका चलोंक जायना. पूण म्हाका जेन्ना जेजूक आसा जाल्यार कितेंच ना, देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. तुका आतां परतून चलाशें देव करतलो. देवाचेर पातयेन विश्वास दवरून देवाक उलो मार. कित्याक 18वी वळ म्हणटा वर्स 18, धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागींच जाता आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. होय तुका HIV एड्स पिडा आसा आनी ह्या दिसान विशेश ताप येवन आसा, तुका आंग पांग दुखोन आसा, तूं चिंता आनी कांय करूंक जायना म्हणून भिये नाका म्हज्या भयणी, भिये नाका म्हज्या भावा. देव धैर्य सांडलेल्यांक लागींच आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. हांव जाणा तुका ती किडनी फेलियर जाल्या कितलेशे वर्सां जावन ते डायलिसीस चलोन आसा. ह्या दिसांनी डाक्टरान सांगलां आनी चड तेंप वाचोंक जावचें ना म्हूण.
धाकट्यार म्हणटा पूण देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. देव तुका लांब आऊक दिता, मात न्ही तुजी पिडा सोंसूंक करपा दिता. 19वी बोल म्हणटा नितीवन मनशांचेर येता ते कश्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. एका भावाक पयशांची जायती गरज आसली, ताका मेळचो आसलो आस्त बदीक आवय बापायन तावन मेळनाशें. भाव भयणी जायते ताजे विरोध आसले, ताजे भाव भयणीच ताजे विरोध जाले. म्हज्या लागीं येवन सांगता आसतना हांवें ताका म्हळें तुवें तांकां बक्षीसय. फादर हांवें बक्षूंक प्रयत्न केला, ती बक्षिनात. तर हांवें म्हळें ये एक बरी रेतेर कर. सुरवेर तो म्हणलो म्हाका रेतेर करूंक वेळ ना फादर. पण हांवें म्हळें देवाक वेळ दी आनी देव तुजी सगळीं कामां करता हांगी ना पळय. उपरांत म्हाका ताणें हांगासर येवन 4 दिसांची वस्ती रेतेर केली. ती वायन कॉल सेंटरांत वस्तेचे रेतेर आसा, रावण करचे रेतेर. आयतारा संजेर आयल्यार ब्रेस्तारा वचोंक, या थोडे पटी ब्रेस्तारा संजेर आयल्यार आयतारा दनपारां वचोंक, अशें वस्तेचे रेतेर आसा, रेसिडेन्शियल रेतेर. ती रेतेर तांणी केली. ते रेतेर करता आसतना म्हाका ताणें ताज्या भावां भयणी खातीर, तांच्या भुरग्यां खातीर विशेश तरान मागलें. ताज्या बायले भुरग्यांक हाडून घेवन तो आयलो आनी फाटीं वचून म्हाका 1-2 हप्ते जाले. तांच्या भावांत आनी भयण्यान वय फोन आयलें. तांकां कांय पयशांची गरज पडली. हांची सांगता राजी जावन माया मोगान जागो विंगड केलो. एका वर्सा भितर जागो विकून जालो आनी हाचे आर्थीक वय अडचणी सगळे मोगाच्या न्हू पयसरले. कित्याक खंयसर रीण दिवंक आसलें सगळें रीण दिलें आनी खंयसर ताणें जागो काण घेवंक आशिल्लो आनी ताणें इश्टाक इल्ले पयशे एडवान्स दिले. तो जागो ताचो जालो आनी ताणें घर बांदून सुरू केलें. आनी ताजें दुयेचें काजार आसलें, त्या काजाराक सगळी तयारी बऱ्या तरान करूंक साध्य जाली. देवाक जावं अर्ग आनी होगळा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 22वी बोल म्हणटा वर्स 22, आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर सोडयता, ताका शारां येतल्यांक ख्यास्त भोगूंक मेळची ना. पळया, तर मोगाचें न्हू ह्या हागाराच्या जिवितांत आमी कितें शिकता? पयलें जावन आसा मोगाचें न्हू आमी शिकता देव कश्ट दग्ध भोगतल्यांक लागींच आसा. वय एकल्याक आपल्यास बापल्यातावन जायतो जुलूम सकाशें पडलें. वय बापल्यान तिका जायते खोट्या रितीन चलयलें आनी एकलेंच आसतना तिचेर लैंगीक तरान अत्याचार सयत केलो. ह्या वरी निराश जालें, देस्पर जालें, तें जीव घात करूंक आशिल्लें. पण मोगाचें न्हू देवाक ताणें उलो मारतस तें म्हणटा देवानच एक वाट दाखयली. तांच्या घरा एक पाद्र्याप आयिल्लो आनी पाद्र्यापान ताका एका बऱ्या हॉस्टेलांत रावंक, थंय सिस्टरान सांगता रावंक विलवरी केली आनी थंयसर हॉस्टेलांत रावून तें व्हड जालें. कित्याक ताच्या आवय बापायक ताका पळोवंक साध्य जालें. तांकां परगांवांत वावर करचें पडलें, कित्याक तांचें म्हणलें घर नासलो, जागो नासलो. आनी उपरांत व्हड जाल्या उपरांत ताणें ताच्या आवय बापायक घेवन सगळें कळीत केलें. आनी तो अंकल ताजो बापलो कितलो खोटो म्हूण सगळ्यांक कळ्ळें. आनी आतां मोगाचें न्हू ते हांगासर दैवीक रेत्री मंदिरांत येवन ताका आन तरी बरी भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या अंकला बापल्याकी ताणें बक्षिलां. आनी आज मोगाचें न्हू ताजें जिवीत अपुरवें कुटुंबांत जिवीत जिवन आसा. म्हळ्यार देव मोगाचें न्हू हागाराक ही सण घालिना. देवान अब्राहमाक आपयलें, साराक आपयलें. तशें म्हळ्यार हागाराक आपोवना म्हणून न्ही, हागाराक दुसऱ्याच तरान देवान आपयलें. आनी देवान म्हळें हांव तुजे तावन एक संतत उत्पन्न करता. तो इस्माईल, तो एक बळिश्ट परजो जातलो. पळय मोगाचें न्हू देवाक आमच्या सगळ्यां विशयांत विशेश मांडावळी आसात. सगळ्यांक एकाच तराची मांडावळी न्हय, ते आमी जाणा जायचय. देखून मोगाचें न्हू दुसरो संदेश आमी घेयचय. देव आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक तरान, विशेश तरान आनी विशिश्ट तरान मोगाचें न्हू देव आमकां आपयता. येस, कार्नेल म्हणलो एकलो भाव म्हणटा वय ताच्या जिवितांत कोणूच नातलीं. ताच्या बायले भुरग्यांनी सयत ताका सांडून घाल्लें. तशेंच भावांनी भयण्यांनी सयत ताका खंयच्याकय फायद्या पडनातलो निष्प्रयोजक मनीस म्हूण तांणी लेखिल्लें जावन आसा. असलो व्यक्ती जीव घात करूंक आशेता, पूण जीव घात करूंक येता आसतना कोणीक ताका सांगलें वच एक रेतेर कर. आनी डिवायन कॉल सेंटराक घेवन एक रेतेर करता. आनी हांगासर मोगाचें न्हू रेतेर करता आसतना ताका मेळ्ळेलें देवाचें उतर. किर्तन 20:7 बोल, साम 27:10. तुजी आवय बापूय तुका सांडटी जाल्यार तुजो सर्वेस्पर देव तुका वेंगेन घेतलो. हें उतर मोगाचें ताका दादोसकाय दिवंक लागलें. सगळ्यांनी म्हाका सांडल्यार कितें, म्हजो देव म्हजो बापूय, देव म्हजी आवय, देव म्हजो भाव, देव म्हजी भयणी. देवा तें मरे माय सांत भोगता आंज बडवे सगळे म्हजे भाव भयणी आनी म्हज्या कुटुंबाचे सांदे तांचे सांगता सासनाक म्हाका जियोंक आसा. तर हांवें कितें निराश जायचें, म्हजें जिवीत बरें करून जियेतलो. आनी हांगासर रेतेर वेळा मोगाचें ताणें सोरो सोडलो, बिडी सिगरेट सोडली, तंबाखू सोडलो, कितें म्हणटा जुगार खेळचें आसलें, सोरचें आसलें, फटी मारचें आसलें, सगळें ताणें सोडलें. नीम बियर पडोवन सोर पडोवन मागणें करून सोर केलें. आनी तो म्हणटा देवान ताजेर आशिर्वादा वयर आशिर्वाद घालो. हर एका शनवारा थंयसर हांगासर डिवायन कॉल सेंटरार रेतीर येतालो 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत. आनी त्या सौखास ताजें जिवीत बदललें, बरें काम केलें ताणें, बरें पयशे जोडले, ताचें म्हणलें जागो जालो, घर जालो. आनी सांगात आस मोगाचें आतां ताचे कडेन पयशे घर आसतना ताजी बायल भुरगीं ताच्या लागीं पाटी आयल्यान. पळया तो म्हणटा
तो म्हणटा म्हजी बायल भुरग्यांक देवानच फाटीं हाडली. आतां म्हजे भाव भयणी म्हज्या कडेन उलयतात फादर म्हणटा, पूण तो म्हणटा म्हज्या घरांत सोरो म्हणलो ना, म्हज्या खंयच्याच घरांत कसलेंच फेस्त परब आसल्यार सोरो म्हणलो ना. खंयसर सोरो आसा त्या जाग्याक हांव वचना. कितलें बरें कार्य जावन दी सोरो थंय वांटता जाल्यार तो जागो सोडून हांव येता. पळय म्हाका कितलो बरो व्यक्ती जाला. देवान ताका नवें जिवीत फाव केलां. तिसरो संदेश म्हाका देव आमकां दिता. देवाक म्हाका आमी वैयक्तीक नांवान आपयची. हागारा देवाचो अनुभव जालो देखून देवाक तिणें एक वैयक्तीक नांव अब्रामान देवाक एल शडाय यहोवा जायरा म्हूण आपयलें. जाल्यार हागार देवाक आपयता एल रॉय, बेर लेहरॉय, इश्माएल. कितलीं अपुरबायची ना. हागारा जावन आमी शिकया म्हाका एल रॉय देव म्हाका दिश्टी पडटा. म्हाका सकट म्हणटा देव दोळ्यान दिसना. वय दोळ्यान दिसना, खंयच्या कुडीच्या दोळ्यान दिसना. ताचो अर्थ न्ही आत्म्याच्या दोळ्यान दिसना. म्हाका दोळे धांपून मागणें केल्या तक्षण देवाचो अनुभव जाता. म्हाका थोडे फावटी राती एकाच परा जाग जावची आसा आनी जाग जाल्यार म्हाका चड वेळ जागे रावून वचो. कित्याक म्हाका सकाळीं वेळार उठा जाय. राती न्हीद पडना जाल्यार सकाळीं मागीर एक नमोण जाता. एका नमण्याचें एक कितें म्हणटात निरासपण जाता. ह्या कुडीन ते सवकासाय आसना. देखून हांवें जाग जाल्ल्या तक्षण हालेलुया हालेलुया म्हणून पळयत बसता. कसली देवाची वैयक्तीक नांवां एल रॉय, एल शडाय, यहोवा जायरा, यहोवा इर्हे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शामा अशीं नांवां काडची. आनी तक्षण म्हाका परतून म्हाका बरी न्हीद पडटा. हालेलुया. देखून म्हाका हागारान देवाक एल रॉय म्हूण आपयलें. देव म्हाका दर्शन दिता. दोळे धांपले तक्षण म्हाका एल रॉय म्हणचे हांवें म्हाका उजवाड असो, परजळ असो, महिमेचो, देवाच्या आंजबडव्यांचो, मरियमेचो, संता भक्तांचो अनुभव जाता. तांचें दर्शन जाता. तुवें तें प्रयत्न कर. दुसरें त्या हागारान देवाक आपयलें बेर लेहरॉय. देव म्हाका जिविताची जर दिता. तिका त्या मरुभुमींत अरण्यांत उदकाची जर दिली जाल्यार आमच्या जिवितांत म्हाका जें कितें जाय. हांवें तुमकां सांगचें, तुमकां हांसूं येवंक पुरो. एक फावटी म्हाका एक बरें एक वस्त्राची गरज आसली. म्हाका एक शर्ट जाय आसलें, बरें पॅण्ट जाय आसलें. चबार वर्सां आदीं त्या एका फंक्शनाक. आनी त्या दिसांनी म्हजे कडेन पयशे नासले काण घेवंक. आनी कोणी दिता म्हणलें बरोवचें नासलो. हांवें अशें दिता येता आसतना मागलें देवा पळयत पुस्तक म्हणटा यहोवा जायरा तूं गॉड द प्रोवायडर. सकट वस्तू वताकसून दिताय. म्हाका एक बरें पॅण्ट जाय आसलें, बरें एक शर्ट जाय आसलें. आतां फंक्शनाक वचूंक सांगात असो शूय जाय जे काणगेचे. म्हजे इतले पयशे आहा ते शुवांक दिल्यार म्हाका पैण करूंक म्हाका पयशे जाय. आनी अशें म्हाका अशेंच मोगान देवा कडेन उलोवन म्हाका बरी न्हीद पडली. सपनान म्हाका अशें बगलें की देव म्हाका सकट दिता म्हणून. आनी एक 2 हप्ते जायचे जाल्यार म्हाका कोणी थंयसर हांव तेन्ना एका सेमिनरींत आसलो. सेमिनरीक आयिल्ली. तांणी सेमिनरींत आसल्या सगळ्यांक म्हाका एक बरें बरें पॅण्ट पीस आनी शर्ट पॅट हाडल्या. आनी म्हाका विशेश तरान म्हजे कडेन उलयली ती. आनी हांवें तांकां भोंवणाव आपोवन व्हेलें. म्हाका विशेश तरान एका दुकानाक आपोवन म्हाका जाय आसलें बरें पॅण्ट्स सर्तीक आनी बरें एक शर्ट. आनी उपरांत ती म्हणाले तुका शू म्हणी गरज आसात की. हांवें म्हळें ह्या दिसांनी शू काणगेचे म्हूण चिंतल्यात, इल्ले पयशे आसात म्हजे कडेन. ना तुजे पयशे नाकात. बरे शू सयत काणगेन दिले म्हाका. पळय हांवें देवा लागीं मागलें, देवान दिलें. तूं देवा लागीं माग आनी देवा तूं घेतलोय. पूण देवाक तूं तुज्या वैयक्तीक नांवान आपय. आनी चवथें जावन आसा वय देव आमकां आमच्या जिविताच्या भोव कश्टांच्या जाग्यार तो आमकां दर्शन दिता. हागाराक भोव कश्टांच्या अरण्यांत दर्शन दिलें. तुज्या जिविताच्या भोव कश्टांच्या वेळार देव तुका दर्शन दिता. देखून तूं निराश जायनाका. जिवितांत एक दृढ निर्धार म्हाका हांवें घेतला. तुवें घे. केदवर ते कश्ट समस्ये संकश्ट आयल्यार देवाचेर भरवसो सानिनासतना देव ह्या सर्वांतलो म्हाका वाटयता. ह्या जिविताच्या केद्या व्हडल्या समस्यांचे की भोव व्हरतो एल शडाय सर पदवीदार देव तुजो जावन आसा, म्हजो जावन आसा. त्या देवाचेर आमी पातयेनी विश्वास दवरया. दोळे धांपून आमी मागया. वय कसलेय कश्ट आसा, तुका समस्या आसात, पिडा शिडा आसा, अनवार आसात, तत्वार आसात, ताचे की व्हरतो देव सकट संगती तो तुका वदसून दिवंक शकता. तो दर्शनाचो देव ह्याच घडये तुका दर्शन दिता. दोळे धांप आनी समयाचो अनुभव कर. त्या उजवाडाचो, त्या परजळाचो, त्या महिमेचो, देवाच्या हजरपणाचो, देवान सकट संगती तुका दिवचेचो अनुभव तूं कर. आनी त्याच घडये देव तुज्या जिवितांत ताच्या खुरपेची जर वाडाशी करता. ताच्या आशिर्वादाचो शिवर तुजे वयर तो वता आनी सर गरजांनी तो तुका पावता. सर्गेंचे बापा दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तूं सर वस्तू वदाकसून दिवचो. यहोवा जायरा गॉड द प्रोवायडर ह्या तुज्या उदारपणाचेर पातयेणी धरूंक विश्वास धरूंक आमकां फोव कर बापा. काम नातल्यान बरें काम फोव कर बापा. कामाच्या जाग्यार सांबाळ मेळनातले आसा तांकां वेळार सांबाळ मेळशें कर बापा. वय बरी सैरीक जावचे खातीर राखोन आसा तांकां बरी सैरीक जावन दी बापा. भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसा तांकां भुरगीं बाळान तांकां फोव कर वेळार. त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करता आसतना जायत्या भुरग्यांक पिडा शिडा आसा, जायत्या भुरग्यांक समस्या आसात बाबा. त्या समस्यांतले निवार बरीं भुरगीं बरें शिकप शिकोवन दी, बरें नडते तांचे जावं दी, बरें शेगूण आपणाव दी बापा.
बरी देणी तांची उज्जीत कर, बऱ्या फुडारा पळोवन दी बापा. हर एकल्यांक तांच्या भुरग्यांचो बरो फुडार पळोवनचे भाग फोव कर बापा. कश्ट संकश्टांत असल्यांचे खस संकश्ट निवार, तांची दुखां पुसून काड बापा. बिझनेस बरें जायचें कर, तांच्या शेतापाटांनी बरें बेळें जायचें कर, तांच्या वावराच्या कामाच्या जाग्यार बरो सांबाळ तांकां मेळचें कर, प्रमोशन मेळचें कर. कोणाक पासपोर्ट विजा जावंक अडकळ आसा तांकां वेळार पासपोर्ट विजा जावन दी बापा. जाग्याच्या समस्या असल्यांक जाग्याच्या समस्या सगळी इत्यार जावन दी. तो जागो तांचो घर घेवंक या जागो विकूंक ताका वेळार साध्य जावन दी. तांचे म्हणलें घर जावन दी बापा. हर एक तुझ्या भुरग्यांच्या मागण्यांनी देवा बापा तूं पाव म्हण तुज्या लागीं परतून आनी विस्वासान ह्या पवित्र जाग्यार दैवीक उलो रेतीर मंदिराच्या जाग्यार डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरान बापा आमी करचें हें मागणें तूं स्विकार कर. आमेन आमेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी तुमचेय सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचें न्हू केदाळ्या गरज पडल्यार म्हजें नांव हांगासर आसा, तशेंच फोन नंबर आसा. तुमी फोन करियेत या SMS करियेत या तुमी WhatsAppचेर मेसेज धाडयेत. थोडे फावटी हांव WhatsApp मेसेज पळयना देखून WhatsApp मेसेज धाडल्यार फोन कर म्हाका सांगा WhatsAppचेर तुमचे गरजो त्या समासात हांव ती वाचून तांचे खातीर हांव मागतालो. दैवीक रेतीर मंदिराक केदाळे तुमी भेट दिया. तुमकां जाल्यार आमचें ॲप डावनलोड करा. डिवायन कॉल सेंटर मुल्की हें ॲप डावनलोड केल्या त्या ॲपांतूच तुमकां मिसाचे त्या सावन दिवंक या विनवणी धाडूंक या रेतीरीक वय तुमचें नांव रजिस्ट्रेशन करूंक या उदार मनान दान दिवंक तुमकां थंयसर अवकाश आसा. मोगाच्यान तुमच्या गरजां खातीर दैवीक रेतीर मंदिरांत केदाळे विनवणेचें मागणें आसतलें. तुमी आमच्या त्या साव खातीर मागा. तुम्हा समेस्तांक देवाची आशिर्वादां. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.